लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 2 वळी 22 ते 30 आणि 8. बाळका जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. मोइजेसाचे समूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडता तो दोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयल्लो जातलो. सर्वेस्पराचे समूर्तींत बरयल्ल्या ह्या उतराचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराचे समूर्तींत सांगलोले आसा त्या प्रमाणे कवड्याचे जोडयेचो नाजाल्यार पारव्यांच्या 2 पिल्ल्यांचो योद्न समोरंपूंक बाळकाक जेरुसल्याक व्हेलो. तेन्ना सिमयाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसल्यांत आसलो. तो इस्रायेलाचे नवसरणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी समूर्तीचे चाली प्रमाणे बाळका जेजूक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक धोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडाय तो प्रकाश, तुजे पोरचे इस्रायलचो तुवेंच फावो केल्लो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमयावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कोशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातोलीं आनी एक तोरसाद तुजें काळीज आसपास वित्तोली. आशेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव अन्ना नांवाची एक प्रवादीन आसली. ती उतार पिरायेक पावलोली. लग्न जाल्या उपरांत विधवा जायसोर ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बराबर जियेली आनी आतां पिरायेची तिका 84 वर्सां जाल्लीं. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देवाची भक्ती करताली आनी देव मंदिरांतूच आसताली. ती त्याच वेळार थंय पावून सोरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुसल्याचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगळ्यांक बाळकाची खबर ती सांगूंक लागली.